नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रिओकार हांव गौरीश परबावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्स हाचेर. अरविंद केजरीवाल 1 एप्रिला मेरेन उरतले ईडी बंदखणीत. ह्याच प्रकरणात अमित पालेकरा सयत हेर 3 जाणांची ईडीन केली चौकशी. काँग्रेसीच्या लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर. मात गोंयचे उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीक मेळना मुहूर्त. विश्वनाथ सिद्धनाल खून प्रकरणात दुसऱ्या आरोप्याक 9 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त. आयतारा मोगिकेच्या मजतीन विश्वनाथ सिद्धनालाचो केल्लो खून. कर्मचाऱ्यांक लागू करात 7वो वेतन आयोग. मुंबय उच्च न्यायालयाचो GIDCक आदेश. तालिगांव पंचायत वेंचणुकेत बायलांक 4 प्रभाग राखीव. एसटी खातीर 5 जाल्यार OBC खातीर 1 प्रभाग दवरला राखीव. घर संवसार सांबाळटनाच पिळगांवची सरपंच बाजारांत बसून विकता भाजी. हेर बायलांनी मोहिनी जल्मी कडल्यान घेवची देख. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सोरो घोटाळो प्रकरणात दिल्लीच्या कोर्टान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची ईडी बंदखण आनीक 4 दिसांनी वाडयला. देखून केजरीवाल 1 एप्रिला मेरेन ईडी बंदखणीत उरतले. दुसरे वटेन ह्याच प्रकरणात ईडीन आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरा सयत हेर 3 जाणांची चौकशी सुरू केल्या. सोरो घोटाळो प्रकरणात बिरेस्तारा जाल्ले सुनावणे वेळार केजरीवाल हांणी स्वताच आपली बाजू मांडली. अशें करपी केजरीवाल हे देशांतले पयले मुख्यमंत्री थारले. ईडीन कोर्टात केजरीवाल हांच्या 7 दिसांची बंदखण मागिल्ली. नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है. पर हमने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि ये वॉलंटरी कहने को तैयार है कि कस्टडी में रखिए, पर जो ग्राउंड इन्होंने लिए हैं वो हम अपोज कर रहे हैं. इन ग्राउंड्स पर रिमांड नहीं होना चाहिए. हमने हालांकि कंसीड किया, उस ग्राउंड पर अब रिमांड देना चाहो तो दे दो. ईडी को तो तकलीफ होगी ना जब वो कहता है कि 50 करोड़ जिस अक्यूज ने दिए हैं वो भी आप इन्वेस्टिगेट करो. ऐसे तो बड़ी बातें कही हैं, आज के दिन तो उतने रेलेवेंट नहीं है. नहीं, अब तो जब हमने कंसीड ही कर दिया, केजरीवाल ने कंसीड कर दिया, तो पुलिस रिमांड तो कोर्ट देगा ही. अब वो लिखा है उन्होंने, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या किया है. हाँ, वो कहने लगे कि भाई आप जो भी कहना चाहते हो लिख के दो, तो आज तो नहीं था उसके पास मौका कि लिख के देते, बाद में देखेंगे. दिल्ली सोरो घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गोंयान अमित पालेकरा सयत दत्तप्रसाद नायक, रामराव वाघ आणि अशोक नायक हांची ईडीच्या कार्यालयात चौकशी जाली. सकाळी 11:30 सुरू जाल्ली ही चौकशी सांजे मेरेन सुरू आशिल्ली. Let me just join the investigation. Let us see what they have to say. We will see later. I will brief you in case whatever that happens. सांगतान तुमका. Sir, when is the summons issued? काल आले. आपको समन्स कब मिला? अमित जी, आपको समन्स कब मिला है? कल रात को 4 बजे. कल शाम को 4 बजे. साजिश है कि आपको क्या साजिश है? मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ कनेक्शन क्या इसका डाटा क्या है? इसका मुद्दा ऐसा See required investigation लगा पहले वाले. Thank you. रिलेटेड टू इलेक्शन हाउ वी हॅव मॅनेज त्याचेर थोडी क्वेरीज आशिल्ल्यो. वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन. सगळी इन्फॉर्मेशन जी मागली ती दिलें ताका. इलेक्शनाच्या बाबतींत कसो चलतालो आमचो कॅम्पेनिंग एक्सपेन्सीस. आय कॅन ओनली टेल दीस की वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दॅट आस्क्ड अस वी हॅव प्रोवायडेड. तुमच्या आनी खंयच्या लिडरांक चेक नांव बीन घेतलें, कितें सांगलें तेजें? तशें काय दिल्लीचे काय लिडर तांचे बी नांवा बद्दल तुमकां कितें विचारलेलें बीन? तशें काय विचारूं ना. ओवरऑल कोण येताले आनी तशेंच आनी काय आमी कोणाचेर टचात परत आपयला सध्या आमची इन्फॉर्मेशन घेतला. रिलेटेड जेन्ना आता दिल्ली केजरीवाल की जो केस चल रही है उसके सिलसिले में कुछ पूछताछ हो रही थी क्या? केस के बारे में कुछ भी नहीं है. सिर्फ हमारा जो मेरा पर्सनल जो मेरा कैंपेनिंग था उसी के बारे में पूछताछ. इतली वरां तुमकां कितली वरां क्वेश्चनिंग केलें? तशें ब्रेक आसता न्ही. अमाउंट कितना है बोला था? अमाउंट कितना है कैंपेनिंग के लिए दिया था ऐसा कुछ? वॉट एवर इज इलेक्शन एक्सपेंस स्टेटमेंट वी आर प्रोवायडिंग. सो ते सगळे आसा न्ही. इट इन ब्लॅक एंड व्हाईट. सो ऑल दॅट इज बी प्रोवायडेड. तुमच्या बरोबर आनीकूय 3 जाणांक आपयलेले आसात. सो आय डोंट नो अबाउट इलेक्शनाक कितले स्पेंड केले बी तेजेर अशें विचार? हय ते सगळे डिटेल्स आसा ते वी आर प्रोवायडींग. सो
I was not doing anything, so I came for inquiry. Now they asked me to give those details. दिल्लीच्या लिकर प्रकरणात गोयच्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काढला. आपचो गोवा प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर, तुझ्या वांगडा रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नाईक आणि भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक हांकां ईडीन समन्स काडलेलो. आयज तांकां ईडी फुड्यान हजर जावपाक लागले. आयज सकाळी जवळपास 11:30 सगळे जाण आयज ईडीच्या फुड्यान हजर जाल्ले. जवळपास सकाळी 2 वरां एन्क्वायरी चल्ल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक लंच ब्रेक दिल्लो आणि लंच ब्रेका उपरांत तांकां परते आपयले. त्याच भितून अमित पालेकर जो आपाचो प्रदेशाध्यक्ष तांकां सांगले की तेंचे जो कितें डेटा आहा तो तुमी एकठांय करा आणि आमच्या फुड्यान हाडा. त्या पद्दतीन आतां लंच ब्रेक सोंपोवन सगळे जाण ज्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काडला ते म्हटल्यार आपचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नाईक आणि अशोक नाईक हे आतांच ईडी फुड्यान परत दाखल जालेले आहा आणि अजूनय त्यांची चौकशी चालू आहे. मजगती आम्ही पत्रकारांनी तांकां विचारपाचो खूब प्रयत्न केलो की कितें चौकशी चल्ला, खंयच्या टॉपिकाचेर चौकशी चल्ल्या, तेंच्यांनी कितें विचारलें, कितें सांगलें, पूण ह्या 4 जाणां पैकी कोणूच कांय जाप दिवपाक रेडी ना. अमित पालेकरान सुद्दां सांगलें की कितें चौकशी चल्ला हें आमी सांगूं शकना भायर, पूण सद्या चौकशी चालू आसा, तेचेर कांय अंतीम निर्णय येवंक ना आनी ही चौकशी फुडली कितली वरां चलतली हे कांय सांगूं शकना. सद्या ईडीच्या ऑफिसान ह्या 4 जाणांची चौकशी चालू आसा. ही जी चौकशी चालू आसा त्याची अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत, पणजेच्यान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शत्रुत्वाचे राजकारण फुलला. सध्या गोंयांत आणि पुराय देशात कितें घडटा आणि घडला ते पळया आणि सत्ताधारी पक्षाक घरा धांवण्यात अशें आवाहन गोंय आप मुखेली अमित पालेकर हाणें लोकांक केलां. फकत सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयता तांचो निशेध करता अशें अमित पालेकरान म्हटलें. की कितें जावपाचें आसा, 2 दिसांनी कितें जालें, फक्त एक कॉमन मनीस, सामान्य मनीस म्हणून म्हजी लोकां कडेन एकच मागणी आसा. जें कितें घडटा, जें कितें घडलां आनी जें घडत आसा आमचे कडेन तें तुमी पळयता, दोळे उगडे धरून जें तुमी पळयता तें एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फावट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा, म्हाका म्हजें हें आसा, म्हणजे पिलर्स आसा. पिलर्स इज माय फॅमिली, माय वायफ, माय चायल्ड, माय मदर, माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी. देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा, आमचो गांवचो साथ मेळटा. आनी सदांच हांव सांगता, आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते कितलेय सतावणूक जाले, कितली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पूण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशी दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता, भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओनली फॉलोईंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉस, इट इज अंडरस्टूड. बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरोध भावता आनी हाचे त्रास आमकां जाताय. मनाक त्रास जाता, जिवाक त्रास जाता, खूब गजाली आसा. पण नियती, जी नियती आसा, जो नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा, that always says, and I strongly believe, what goes around comes around, and what goes around faster will come around faster, and that's the law of inertia, will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारके एक मिडल क्लास लोक जे एक टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां, आज ताजो हांव निशेध करता. काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी बुधवारा राती कडेन जाहीर केली. पूण ह्या वळेरेंत गोंयच्या उमेदवारांची नांवां मात खंयच दिश्टी पडनात. गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांची केंद्रीय नेत्यां वांगडा बुधवारा बसका जाली. त्या उपरांत काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जातली अशें दिसतालें, पूण 8वे वळेरींतूय काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां दिसूंक ना. देखून काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार कोण आसतले ह्या विशीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या.
काल रात्री उशिरा काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन 8वी लिस्ट जाहीर केलेली आसा, पूण ह्या 14 जणांच्या लिस्टान गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना. काल दिल्ली हांगासर मिटींग जाली. त्या मिटिंगेन काँग्रेसच्या गोंयच्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी युरी आलेमाव यांचो आस्पाव आसलो. तर गोंयकारांक अशी अपेक्षा आसली की काल राती पर्यंत नांवां जाहीर जातली, पूण काल राती उशिरा जेन्ना ही लिस्ट जाहीर केली त्या लिस्टान 14 नांवां आसात. त्या 14 नांवांन गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार आयज नाल्यार फाल्यां ह्या 2 दिसां भितर नांवां डिक्लेअर जातली अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां. सुत्रांकडून अशी म्हायती मेळटा की नॉर्थ आनी सावथ ह्या दोनूय उमेदवारांची नांवां एकदांच डिक्लेअर जातली. नॉर्थान रमाकांत खलप यांचें नांव फुडें येता, जाल्यार दक्षिणेन कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस यांचें नांव फुडें आसा अशी खबर आमकां सुत्रां कडसून मेळिल्ली आसा. आयज दनपारां किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत ही नांवां तुमच्या फुड्यान येतली अशें अमित पाटकरान सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून. धन्यवाद. विश्वनाथ सिधनल हांच्या खून प्रकरणात दुसरो आरोपी सूरज मायनेरी हांकां 9 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त न्यायालयान फरमायला. पेड्या बाणावले आयतारा मोगिका वैष्णवी उर्फ मंगला सिधनलाच्या मजतीन विश्वनाथ सिधनलाचो खून करून दोगूय आरोपींनी पळ काडिल्लो. वैष्णवी सिधनलाक 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. पेडा बाणावले हांगा जाल्ल्या विश्वनाथ सिग्नल खून प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी आनीक अटक केल्ली आसा. सूरज मायगिरी हाका बेळगांवच्यान कोलवा पुलिसाच्या टिमीन काल राती गोंयांत हाडलो आनी ताच्या नंतर ताका आज सकाळी कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केलो. कोर्टान ताका 9 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा. फुडलो तपास कोलवा पुलीस करतात. अशी सुत्रां कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की जी विश्वनाथाची बायल आनीक सूरज हाजे प्रेम संबंध आशिल्ले आनी ताकाच लागून विश्वनाथाचो कांटो ताणें काडलो आनी आतां कोलवा पुलिसांनी दोगांयकय 302 ह्या सेक्शना अंडर अटक केल्ली आसा आनी तांचेर फुडलो तपास कोलवा पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करपा बरोबरूच निवृत्त कर्मचाऱ्यांकूय 7वो वेतन आयोगा प्रमाण निवृत्त वेतन दिवपाचो आदेश न्यायालयान GIDCक दिलेलो आसा. GIDCच्या कर्मचाऱ्यांनी 2021 ह्या विशीं कोर्टान याचिका दाखल केल्ली. GIDC एम्प्लॉईज आणि GIDC पेन्शनर्स तांणी पिटिशन फायल केल्लें कोर्टाक की तांकां 7th पे कमिशन तेची बेनिफिट्स दिवना. आतां मॅटर 2021 फायल केल्लें. ताज्या मागीर 2023 GIDCन रेजोल्युशन पास केलें 2018 पासून 1/1/2018 पासून तांकां पेन्शनरी बेनिफिट्स दिता. सॉरी, स्टाफाक 7th पे हाजे बेनिफीट दिता. बट देर वॉज नो क्लॅरिटी की पेन्शनराकूय बेनिफीट मेळटलें काय ना. सो आज कोर्टान तें पिटिशन डिस्पोज केलां की 1/1/2018 पासून पेन्शनर्स एज वेल एज दी एम्प्लॉईज तांकां 7th पे स्केलाचे बेनिफीट दिवचे म्हणून. प्लस 1 जानेवारी 2018 पासून तांकां एरियर्स पेन्शनरी एरियर्स एज वेल एज सॅलरी एरियर्स कोणाक लागता त्या प्रमाणे दिवचे. आनी तातूंत केस अशी आशिल्ली की आमकां 2016 पासून मेळचे अशें म्हणून आमचो डिमांड आशिल्लो 1/1/2016. ते कोर्टान सांगलां की पिटिशनर कोण आसा तांणी रिप्रेझेंटेशन करचें GIDC आनी रिप्रेझेंटेशन जर तांचे अगेन्स्ट केलें जाल्यार तांकां कितें लिगल रेमेडी तांकां एप्लिकेबल लॉ आसा ती तांणी घेवची अशी ऑर्डर पास केल्या. म्हणजे आतां सद्या तांकां 1/1/2018 पासून कोण पेन्शनर्स आसा तांकां पेन्शनरी बेनिफीट मेळटले, कोण एम्प्लॉईज आसा तांकां सॅलरी बेनिफीट मेळटले ऑफ 7th पे कमिशन. एप्रिलाच्या 28वेर जावपी तालिगांव पंचायतीच्या वेंचणुकां खातीर राखीव प्रभागांची घोशणा केल्या. एसटीं खातीर 5 जाल्यार OBC खातीर 1 प्रभाग राखीव दवरला. तशेंच बायलां खातीर 3, 4, 6 आनी 9 अशे 4 प्रभाग राखीव दवरल्यात. तालिगांव पंचायतीचें इलेक्शन 28 एप्रील 2024 जावपाचें आसा. त्याच्या खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यान आदींच उंचवणी काडलेली आसा. राखीव प्रभाग जे आसात ते ताची घोशणा केलेली आसा. तेतूंतले 11 प्रभागांतले 5 प्रभाग एसटीं खातीर राखीव दवरिल्ले आसात. 1 OBC खातीर आसा जाल्यार 3, 4
6 आणि 9 हे 4 प्रभाग बायलां खातीर राखीव दवरिल्ले आसा. अशे 11 प्रभागांतले तालिगांव पंचायती खातीर 5 एसटीं खातीर, 1 ओबीसी खातीर जाल्यार 4 बायलां खातीर प्रभाग राखीव दवरिल्ले आसा. लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं हे तालिगांवचे इलेक्शन पंचायतीचे आसा ते 28 एप्रील 2024 जावपाचे आसा. अशाच सविस्तर खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. घर संवसार सांबाळटना सरपंच पदाचो कदेलीचेर बसून लोकांची कामां करपी एक बायल बाजारांत बसून भाजी विकता. ह्या गजालीचेर सहजासहजी कोणाचो विश्वास बसपाक शकना, मात दिवचलच्या बाजारांत ही गजाल पळोवपाक मेळटा. पिळगांव गांवची सरपंच आशिल्ली मोहिनी जल्मी ही बायल अजूनय चक्क बाजारांत बसून गांवठी भाजी विकतना दिश्टी पडटा. ऑगस्ट 2022 ह्या वर्सा जाल्ले पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयले उपरांत मोहिनी जल्मी हांची पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर निवड जाली. सरपंच म्हणून निवड जाली तरी मोहिनी हिणें भाजी विकपाच्या वेवसाया कडेन फाट केली ना. आयज लेगीत ती पोरसांनी पिकपी गांवठी भाजी विकपाक बाजारांत बसता. 20 वर्सां सुमार जाली आसा. ही हांव भाजी स्वता आमी लायता आनी ती भाजी आमी हाडून हांगासर विकता. म्हटल्यार पयलीं जेन्ना फस्टूच जेन्ना भाजी म्हाजी माय लायताली न्हू तेन्ना इल्ली हाडटाले हांव म्हणजे चेड्याक हांगा केजीक घातलेले तेन्ना हांव सगळ्याक भोंवन घालतालें दारांनी वचून आनी मागीर इल्लें म्हाका ताका घेवन येता आसतना कळोन येलें की आतां तो येता पर्यंत हांगा बसून भाजी सोंपयतले म्हणून हांव चेड्याक इस्कॉल सुट्टा पर्यंत हांगासर बसतालें आनी भाजी. आनी आतां म्हाजे हे दोनूय टायम गीम आनी पावस दोनूय टायम हांगा ही भाजी आतां वाल भेंडे चिटकी तसले मुळो तांबडी भाजी ही सगळी म्हाजे कडेन आसता. आनी पावसाच्या टायमाक दोडगी तवशी सगळी जी आमचे कडेन आसपाक जाय पळय ती सगळी म्हाजे कडेन भाजी आसता. म्हणजे कंटिन्यू म्हाजो असोच वेवसाय चालू जाल्लो आसा. आनी म्हाका एक बरी गोश्ट आतां जेन्ना हांव पंचायतीक आसा सरपंचाचें आसा तेन्ना आतां हें सुद्दां म्हाका करपाक चड मजा दिसता. कसली टेंशनां कितें आसलें न्हू जेन्ना हांव बाजारांत सुद्दां सगळ्या लोकांक पळयता पळय तेन्ना म्हाका मनाक अशें दिसून येता की खरेंच आपल्या सगळें तें काम करून सुद्दां आयज हांव बाजारांत ही भाजी घेवन बसता आनी मनाक म्हाज्या न्हू खूब समाधान दिसता. धंदो वा वेवसाय करपा खातीर बायलांनी लज धरी नासतना फुडें येवचें. समाधान मेळटनाच हातांत येवपी पयशांतल्यान संवसाराक मजत जाता अशें मोहिनी म्हणटा. हांव बाकीच्या बायलांक इतलें सांगूंक सोदतां मनशान लज केन्ना धरची न्हू. मेहनतीन जो आमी असो कितें स्वताच्या कश्टान जें कितें करता आनी आमी आयज विकता पळय न्हू तेन्ना आमच्या मनाक समाधान एक वेगळेंच आसता. कित्याक आयज म्हाका एक 500 रुपया मेळ्ळे म्हाका दिसता फाल्यां आनीक कितें तरी मेळटलें अशें दिसता. आनी तेच तो संवसार करपाक सुद्दां खूब म्हाका मजा येता. मेहनत करून जेन्ना इतलें सगळें हांव करूंक शकता जाल्यार हांव म्हाज्या घोवाकूय हेका वचून हेल्प जाता आनी म्हाज्या भुरग्यांकूय हेल्प जाता. केन्ना म्हाज्या मिस्टरा कडेन पयशे ना त्या टायमार म्हाजो घोव हांव दिता ताका एक सिलिंडर घेवपाचो जाय जाल्यार म्हाजे कडसून हांव दिता पयशे. लायटीचें बील हे ते इल्ले बारीक बारीक म्हाज्या घोवाक खूब मदत करता. अशें म्हाका तरी दिसता की हांव खूब अशें तितले राजकारणान सुद्दां आसोन आनी पार्टीन सुद्दां अशें आसोन म्हाका इतलें मनाक समाधान दिसता. सगळीं कामां म्हाजे कडेन जाता म्हणून म्हाका खूब उमेद दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आणि राज्य पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन नेरूलच्या कोको बीचार वचून वॉटर स्पोर्ट्स बोटीकारांची भेट घेतली. वॉटर स्पोर्ट्स बोटीकारांनी आपापल्यो अडचणी मंत्र्या मुखार मांडल्यो. ह्या वेळार सालिगांवचे आमदार केदार नायक लेगीत हजर आशिल्ले. स्टेटमेंट केल्लो आमी असेंब्लीन क्लियर स्टेटमेंट केल्लो बीच कॅपेसिटी पळोवन तुमकां बोटींची परमिशन घे. ताच्या खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट तुमकां फिटनेस दिता. बोट त्या एरियेन चलतली काय ना चलोवंक मेळटा काय ना हे टुरिजमाची एनओसी ऑनलायन घ्या. टुरिजमान एनओसी दिली की तुमी मागीर वचून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांतल्यान घेयात. सांगूनय तुमी कितें केलें तुमी गेले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन कित्याक प्रोसिजरान गेले ते करून काडले कित्याक ते तुमी उलयले मिडिया फुडें ना केलें तुमी. आतां 30 जाग्यार समज घालतले बोटी फाल्यां हांगाच्यो आनी 100 वाडल्यो जाल्यार तितली कॅपेसिटी आसपाक जाय. सो जितले आमी केदारा कडेन तुमकां आमदार जे घेता विशय ती कॅपेसिटी स्टडी करता रिलीज करता. आयज स्पेशल श्रीपाद भाऊ तुमकां मेळोंक आयला ताका लागून हांव श्रीपाद भाऊ देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो निल्ला गांवाचो सदांच आशिर्वाद श्रीपाद भाऊ मेळ्ळो आसा. आशा दवरता की ह्याय फावटी एक मोठ्या मतसंख्येन एक व्हडल्या मार्जिनान निल्ला गांवान बीजेपीक श्रीपाद भाऊ वोट मेळटले म्हणून. तुमी आयज आमच्या कडेन गव्हर्मेंटाक आमकां हेल्प करता आनी आमचे जे भुरगे यंगस्टर हांगा जे बिजनेस करता त्या बिजनेसाक आमकां खुबशे प्रॉब्लेम जाता. आमकां सदांच गव्हर्मेंटाचो हेल्प जावो आसता आनी तो गव्हर्मेंटाचो हेल्प घेतले आनी गव्हर्मेंट आमच्या कडेन आसले जाल्यार आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन रावपाक जाय. आनी गव्हर्मेंटा कडेन रावल्या कारणान आमच्या सदांच फुडें कितें आमकां डिफिकल्टीज आसतल्यो त्यो डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक आमचो एमएलए आमकां फुडें आमकां ज्या ज्या डिपार्टमेंटान जाय त्या डिपार्टमेंटाचो आमकां हेल्प करतलो.
छत्रपती शिवरायांचो जयघोष करीत बेरेस्तारा पुराय गोंयांत तिथी प्रमाण शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली. त्या निमतान विधिवत शिवपूजन केले. तरसाद ढाल आनी हेर शस्त्रां पुजेक लायली. पळयात मनभुलोवणे खीण. सगळ्यांक पयलीं शिवजयंतीच्या तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आयज तिथी प्रमाणे आमी सगळे जाण शिवजयंती साजरे करपाक येयल्ले आसा. फाल्गुन वद्य तृतीया ह्या शुभ दिनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जन्म जाल्लो आनी तेचीच याद म्हणून आमी ही शिवजयंती हांगा साजरी केल्ली आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या प्रतिमेचें आमी पुजन केल्लें आसा. तशेंच जे शस्त्रां आसा तेजें पुजन जाल्लें आसा. आणि सगळ्यांक महत्वाचें म्हणजे आयज हो जो दीस आसा सगळ्यांक हो एकदम पवित्र असो दीस आसा. आणि आमकां खबर आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य येदे व्हडले आसले, तेंचे जो पराक्रम येदे व्हडलो आसलो, तेंचो शौर्य येदे व्हडले आसले की प्रत्येक जाणान तेज्या कडल्यान प्रेरणा घेवन आपलें जीवन फुडें वचपा जाय. ही संकल्पना समोर धरून फुडें वचपा जाय. असो विषय खूबदां येता की छत्रपतीची शिवाजी महाराजांची 19 फेब्रुवारीक जयंती करतात, आयज तिथी प्रमाणे करतात. कालूच म्हाका कोण तरी एकटो मेळ्ळो म्हणटा अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांची 19 फेब्रुवारीक जाली, आयज कित्याक? म्हाका तर दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य येदे व्हडले आसले, तेंचे शौर्य येदे व्हडले आसले, तेणी समस्त लोकां खातीर येदे व्हडले कार्य केले, हिंदू साम्राज्य उबें करपाक येदे व्हडले कार्य केले की छत्रपती शिवाजी महाराजांची 365 दीस सुद्दां आमी समाज याद केले. शिवाजी महाराज की जय. सो 365 दीस सुद्दां छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आमी स्मरण केले आणि एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो गुण आमी समाज घेवन समाज आपले जीवन समाज फुडें वचपाक लागले जाल्यार खऱ्या अर्थान ती शिवजयंती जातली. आयज छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आसा आणि ह्या जयंतीक तिथी प्रमाणे आयज आमी हांगा सगळे आमी आयज हांगा आमी ह्या भागान कारसोड आयज आमी सगळे मेळ्ळे आसा. एन तो राजा म्हणून ताका आयज ताका क्राउन केल्लो आसा. ताणें आपलें लायफ आनी आपलें काम आनी रिलेशन वीथ गोवा ताणें सारकें तें दवरलेलें आसा. त्या खातीर आयज प्रत्येक गोंयांत आयज हो दीस जयंतीचो दीस जावन आसा जो सगळे आपलो दीस आयज मनयतात. गोंयांत न्हू देशभर पासून आयज ताचें सेलिब्रेशन आयज सगळे आयज आमी करीत आसात. सगळ्यांक खबर आसा की आमचो शिवाजी महाराज ताणें कामा बद्दल आयज सगळे ताचें काम केल्या बद्दल आमचे यूथ आमचे जे गोंयान यूथ एन दिसान यूथ ताचें काम आनी तें जीवन तें कोणें फुडें व्हेल्लें तांच्यानी आमी धरून आमी तें काम फुडें व्हरपाची गरज आसा. देवी कामाक्षीक नाल दवरून भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपोन बेरेस्तारा शिरोडा सयत फोंड्याच्या वेगवेगळ्या देवळांत वचून देवांचे दर्शन घेवन प्रचाराक सुरवात केल्या. प्रचारा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी हेर भाजपाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान आपल्या भाशणांत काँग्रेसीचेर बरोच फोग काडलो. फाटलो MP कोण आहलो?
कोण आसलो तांकां बाबड्यांक खबरूच ना. तुमीच कित्याक सांगता, तुमी लिडर. कोण आसलो तांकां कोणाक खबर ना. कित्याक खबर आहा, हांव पयर सावड्ड्या गेल्लो, तांकां दिसतालें एमपी कोण काय म्हणून. म्हाका म्हणलें तरी सावयकार. अरे हांवें म्हणलें तो तेज्या पयलीं आसलो, मदीं कोण जालो काय म्हणून. लोकांक यादूच ना काँग्रेसीचो कोण तरी मदीं सादीन म्हणून जावन गेलो तो. यादूच ना. याद केन्ना उरतलो. तुमच्या शिरोड्यान तो आयला 22च्या इलेक्शनाक कोण शिरोड्यान उबो रावलो काँग्रेसीचेर बी. काँग्रेसीचेरूय रावूंक ना दिसता. म्हणजे सार्दीन फाटल्या 5 वर्सांक एकदां येवंक ना. त्या काँग्रेसी कडेन नेतृत्वच ना. त्या खातीर तर भाऊन काँग्रेस सोडून बीजेपीन येयला. तो अभिमानान सांगता, ऑफकोर्स अभिमानान सांगता. कारण ह्या देशाचें नेतृत्व मोदीजी जे करता आनी ज्या पद्दतीन हो देश आनी राज्य फुडें वयता म्हणून आमी सदांच सांगता. कारण ज्या पार्टी कडेन नेतृत्व ना, म्हणजे आयज बी म्हणजे जेंकां लोकांचे पडलेलेच ना, फाटल्या 5 वर्सांक जो खासदार म्हणून निवडून येयना. म्हजी निवड केल्या बद्दल हांव केंद्र नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान आनी नेतृत्वान भाजपाकच तुम्ही वोट दितले आनी मोदीजीच्या विकसीत भारताचे आनी सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास हे सपन तुम्ही साकार करतले. म्हजी दक्षिण गोंयची तिकेट रद्द करपा खातीर भाजपा जोमान यत्न करता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान केला. म्हजी प्रतिमा इबाडपाक जाय म्हणून कांय लोकांनी वेगवेगळ्या तरेन प्रचार करपाक सुरवात केल्या. तशेंच भाजपान सदांच बहुजन आनी एसटी समाजाक सोंपोवपाचो यत्न केला असोय आरोप गिरीशान केला. ते सगळे तरेचे प्रयत्न करतात म्हाका तिकेट मेळपाक जायना. म्हणजे खंयच्याय लेवलाचेर पावता म्हणून. आनी बीजेपीन गेल्या काही तेप जालो म्हाजेर वेगळे वेगळे हांकां मुखार करून म्हाजी इमेज पेड्यार करपाचें खूब काम तेंचें चालू आसा. म्हणजे सोशल मिडिया बाकी कोणाक व्हिडिओ काडपा लावप, कोणाक बरोवपा लावप, कितें कितें करून म्हाका डॅमेज करपाचें. पूण गोंयचो लोक आमचो इतलो जागृत आसा की वेगळी कॅम्पेन करून सुद्दां आयज गोंयच्या लोकांचो मोग म्हाका मेळटा तें पळोवन बरें दिसता. म्हणजे हे कितलेय जर डॅमेज करपाचे आनी इमेज डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न कोण कोणाक धरून जे चालू दवरलेले आसा म्हाजे विरुद्ध, ताका लोक कशेच बळी पडनात. आनीक लोकांचो एक अफाट प्रेम हेचान तर म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनीक त्याच आवाजाचेर म्हाका दिसता हे लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते जावपाची शक्यता आसा. बेसिकली एक बहुजन समाजाक टार्गेट करपाक हो सरकार प्रामुख्यान दिसता. आनी ह्या सरकाराची प्रत्येक जे पावल आसा ते बहुजन समाजाच्या विरोध आसा. ते धर तूं एसटीक, शेड्यूल ट्रायबाक जसो करून त्रास करता ते, दलीत तरी कमी आसा म्हणटकीर व्हडले तें दिसना. पूण ओबीसीक आनी एसटीक खास करून तेंची लिडरशीप काबार केल्यात आनी तांकां कशे त्रास दिवप ते हे सरकार पळयता. फक्त इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, तेजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक, ओबीसी एसटी लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम बीजेपीचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता. आनी त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.